धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. अंत्योके आनी इकोनिये थावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक खूब धांवन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभवर्तमान परगोटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान अंत्योकेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थांत थी रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोमयाचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांपिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगोट्टोच ते आतालियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून अंत्योकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाल्ले. हांगा पावतूच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बराबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रचना स्तुती करूं सासणा सासणाक. जबाब तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. उद्गार. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. जुवांवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती
तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोळ वो बेजूड जावं नये. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशीं येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातोले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजे येवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटां म्हूण संवसाराक कळोवन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.